वाळपय मार्केटांतल्या नुस्तेकारांनी पालिकेक सोपो दिवपाचें बंद केलां। वाळपय जाय थंय लोक नुस्तें विकूंक बसतात, ताका लागून मार्केटांतल्या नुस्तेकारांक गिरायक जायना। पालिकेक आमदाराक खंय सांगून जालें, मात कांयच फायदो ना। जो मेरेन पालिका मार्केटा भायर बेकायदेशीर नुस्तें विकतल्यांचेर कारवाय करिना, तो मेरेन भितरले नुस्तेकार सोपो दिवचे नात। आणि ह्या मार्केटान हाडल्या उपरांत तेणी आता कितें केलें, प्रत्येकाकडे बघता म्हणून आम्ही सगळ्याक एप्लिकेशनां दिली मुन्सिपाल्टी कसलीच एक्शन घेयना। ते कशें जातले, तो म्हणटा कोण पंचायतीन बसता, तो गाडी घेवन भोंवता म्हणटा आनी आतां सगळे जाण थंय बसता, पूण एकलेच इताले उपरांत तो मुन्सिपाल्टीचो कोणूच काम जालें ना। मुन्सिपाल्टीवाले तेन्ना आमी कितें केलां आतां, डायरेक्ट तांकां सांगून एप्लिकेशन प्रूफ आमी दवरलेलें आसा। आमी मुन्सिपाल्टीक परत मेळोंक ना। जे कोणी पावणी घेतल्या पळय सगळ्याची ताका आमी अशें सांगलें, तूं मुन्सिपाल्टीक सांग, त्याच्या नंतर तुजे आमी पयशे फारीक करता। म्हणून आमी 3-4 दीस जाले तो सोपो दिवंक ना, कसोच दिवंक ना। आतां येयल्लो ताका परत धाडलो परतून, ताका सांगला तूं मुन्सिपाल्टीचो मनीस आहात, आमकां सीओक हांगा हाड, जावं कोण आहा आतां मार्केट इन्स्पेक्टर आहात ताका कोणाक हाड, कारवाई जायसर आमी म्हणटा तो कोणूच कोण मार्केटांत बसता ती सोपो दिवचो ना अशें सांगलां। शिवाजी ग्राउंडाक सांगलें आमी, ताका आमदाराक तेणी सांगलें जर कितें तें हें कर म्हणून। आमदार म्हणटा कितें तें पंचायतीक पडल्या मरे म्हणटा, तशें करून जाता येता। आमी हांगा कितें करपाचें। बसता एक बसता हाचे कडेन ते शिवाजीचो पुतळो आहा थंय एक हें केला, त्याच्या पुढे आनी एकटो बसता सत्रीला, आणि वयर त्या हाचे कडेन येळसा एकटो बसता, आणि पुढे नुआ कॉलनीन बसता दोग तीग जाण। सगळे मेन रोडाचेर आसा। लोक कितें करता, मेन रोडार घेता आनी वयता, आनी मार्केटान कोण येवपाक सोदिना। ते सोपो फारीक करता तो आमकां खबर ना, सोपो कोण आता तांकां हेच ना न्हू। आनी तुमी कितको फारीक करता सोपो? आमी फारीक करता म्हणल्यार आमकां एक मनशाक 40 रुपया, आमी ते जास्ती सांगचे ना। एका मनशाक 40, 1.5 मीटर खाली 1.5 मीटर आमकां उतरूंक सुद्धा सुवात ना, इतलो आमकां जागो दिल्लो आसा। आमी तेतूर बसता, पाटी काय करिना जाल्यार आमकां गिरायक जाय, आमी वचून सरळ त्या रस्त्यार बसतली मुन्सिपाल्टीच्या। पालिकेन जर बेगोबेग कारवाय केली ना जाल्यार रस्त्यार नुस्तें विकतले, ना जाल्यार आमदाराच्या ऑफिसा भायर नुस्तें विकपाची तांची तयारी। तो निर्णय जायना जाल्यार आमी वचून ते पयलीं बसयले पळय, कसो हांगा तेंच्यांनी आमकां थंय बसयले पळय, बंद केल्ले तेन्ना रस्त्यार बसयले पळय, तशें बसतले ना। तर विशयी ताचे डायरेक्ट वचून ऑफिसा कडेन थंय बसतले आमी। थंय मार्केट जालात न्हू आतां, आमकां रस्त्यार बसपाक कितें आहा थंय, असो निर्णय केला आमी सगळ्यांनी। वाळपय पालिकेचो अंदाधुंद कारभार चल्ला। नुस्त्याच्या मार्केटात नितळसाणूय नासता। पालिकेचो स्टाफ फकत सोपो घेवंक तोंड दाखयता। दुसरी गजाल म्हणजे हांगा कितें आहा, आयतार तो सोपो व्हरोंक येता म्हणून क्लीन करता, लोक येवन आमकां विचारता। आयतार एक मनीस तेंच्यान दवरूंक जाय न्हू, नाका करून कितें घाण येता आनी कितें करता। 2 दीस तेंची गाडी हांगा उरता मुन्सिपाल्टीची, आनी क्लीन करपाक आयतार तो मनीस तुमची सुटी जाली म्हणून कितें जाली, सोपो व्हरोंक बरें येता तर हांगा, मागीर आमकां क्लीन करून नाका, लोकांचे आमकां आयकचें पडटा। साफ सफाई सारकी ना, ही मुन्सिपाल्टी जायना। आणि कितें लोक पडटा ती ते काल सारकें करून घेतला तसं ते पळय, कितें करून तांकां सांगून। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। मडगांवचो पोन्न्या तिठ्यांतलो बाजारांतलो तिठो आनी थंयच्या वाठार हेरिटेज म्हण सांबाळपाचो सरकाराचो प्रस्ताव मडगांव मुन्सिपाल्टीन खासा मिटिंगेंत पास केलो। मडगांव वाठारांतल्या पुर्तुगेज काळांतल्या घरांचोय सांबाळ करपाचो थाराव जाला। तशेंच पणजे सावन मडगांव शारांत वचपी मुखेल रस्त्यार प्रवेशद्वार उबारपाचे मिटिंगेंत थारला। मडगांव मुन्सिपाल्टीक 5 लोगो वेचल्यात, तातूंतलो 1 लोगो फायनल जातलो। मडगांव पोन्न्या मार्केटांतल्या टिटो वाठाराचो हेरिटेज म्हूण सांबाळ करपाचो सरकाराचो प्लान आसा। ताका मडगांव म्युनिसिपाल्टीन मान्यता दिली। मडगांवाक प्रवेशद्वारय उबारपाचे आसात। It's a part of the heritage restoration program of us in near Holy Spirit and in the old market area, because I think that's our Indo-Portuguese is our culture and we need to preserve our heritage. So that Tito area, तो Tito म्हणून जो पळय कॉन्सेप्ट आशिल्लो तो एक्चुअली परत रिवायव जावपाक जाय। तो सामको म्हणजे एक गोंयकारपण तें कळ्ळें आनी एक गोंयचें सामकें एक वैशिश्ट अशें म्हणजे कडेन टिटो आशिल्ले ते। तर ते रिस्टोर जावपाक जाय ह्या हाजे खातीर, आनी ते रिस्टोर जाता आसतना हेरिटेजाचो भाग लक्षांत घेवनूच ते रिस्टोर जावपाक जाय। ह्या कॉन्सेप्टान ताणें एक प्रपोजल मूव केल्लें। तशेंच जेन्ना पळय मडगांव सिटी भितर सरतात पणजेच्यान, थंय एक कितें तरी मडगांव सिटी हाजें एक गेट आसची किंवा कितें तरी एक आसचें वीच वील डेपिक्ट दॅट यू आर एंट्रींग मडगांव, सो वीच ऑल्सो शूड गो वीथ द हेरिटेज ऑफ द प्लेस।
ह्या निमित्तान तांणी 2 प्रपोजल्स हे केल्ली आनी ती अप्रूव जाल्ली आसा. ताजें अप्रुवल आयिल्लें म्हणजे इन प्रिंसिपल दे हॅव बीन अप्रूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड वी हॅव बीन आस्क्ड इन द काउन्सिल सिन्स दीस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द म्युनिसिपल एरिया that we have to take a resolution that we have no objection for these works. शारातल्या पुर्तुगेज काळातल्या घरांचोय सांबाळ जातलो. Borda is known for a lot of heritage areas and lot of heritage areas in Borda were neglected. So when I became a councillor, I took up the work with our Patorda MLA and all the Portuguese heritage structures which were neglected will now be taken back. मडगाव म्युनिसिपालिटी खातीर 5 लोगो वेचल्यात. तातूंतलो एक फायनल जातलो. वेचल्यात ते आनीक बरे करपाक मेळटा जाल्यार खंय पळयतले. It's basically doing a kind of a branding of the municipality. आणि आमचे जर तुम्ही आता लेटर हेड पळयलें आमचे आतां लोगो ना काय ना कोणीय ताजेर कितेंय करपाक शकता. सो यू हॅव टू हॅव अ प्रॉपर ब्रँड ऑफ द म्युनिसिपॅलिटी, अ लोगो ऑफ द म्युनिसिपॅलिटी. आणि बाय द जजीस 5 लोगो सिलेक्ट जाल्यात. 5 लोगोज जे पळय सिलेक्ट जाल्यात ते आमी हांगा पब्लीक विविंगाक मारल्यात. We have not given purposely, we have not given what is their interpretation of the logo. Probably that we'll know later. पण तांकां आमी परत एक 5 म्हाका दिसता ह्या जजीसांनी हें सांगलां की यू हॅव another 7 or 15 days to enhance them. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.